फायन आर्टच्या क्षेत्रात डॉक्टरेट मिळवपी पयलो गोंयकार, तशेंच मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास सेंट्रल युनिव्हर्सिटी विश्वभारतींतल्यान मेळिल्ली आसा। ताच्या बरोबर बॅचलर्स डिग्री इन फायन आर्ट्स गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातून केल्ली हांवें। तशेंच म्हाका ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप 2 वेळा मेळ्ळ्यात सेंट्रलाची, आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चरची। ताच्याच बरोबर सिनियर रिसर्च फेलोशीप CCRTची, तशेंच जायत्या फिल्डांनी काम केलात। ताच्या बरोबर इंडस विस्टा एडिशन्स बॉम्बे हांगा हांवें काम केलें, बेंगलोर ANZ इंटरनॅशनल हांगा 3.5 वर्सां काम केलें। ताच्याच बरोबर ब्लॅक पर्ल सिस्टर कंपनी ताकाव काम केलें। ताच्याच बरोबर विजिटिंग लेक्चरर ऑफ स्कूल ऑफ ड्रामा हाका 2 वर्सां काम केलें। तशेंच सेमिनार्स वर्कशॉप्स अशे जायत्या भागांनी हांवें पार्टिसिपेशन केलां। हांवें स्वताक रिप्रेझेंट केला, म्हजो पेपर्स प्रेजेंट्स केल्ले आसा, श्रीलंकेक आसूं, विश्वभारती युनिव्हर्सिटीक आसूं, अशे जायत्या भागान हांवें म्हजे क्रिएटीव फील्ड फायन आर्ट्सच्या क्षेत्रांत हांवें म्हजें योगदान दिल्लें आसा। ताच्याच बरोबर आज पर्यंत पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफीक ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचेर म्हाका जायती अवॉर्ड्सां मेळ्ळ्यात आनी फायन आर्ट्सच्या बरोबर ड्रामा, थिएटर आनी ह्या फिल्डांनी हांवें म्हजें योगदान जाल्लें आसा। आयज हांव हांगा आझाद मैदानाचेर आयला तुमच्या मुखार कारण म्हजेर हो व्हडलो अन्याय केल्लो आसा आनी तो म्हळ्यार GPSC हाणें। काल GPSCची प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातून प्रिंसिपल पोस्टा खातीर इंटरव्यू आशिल्ली। तर ह्या इंटरव्यून सकाळी जी इंटरव्यू जाली तातूंत 2च कॅन्डिडेट आसलेले। एक हांव गोंयकार जो डिजर्व करता ह्या प्रिंसिपल पोस्टा खातीर तांच्या RR रुल्स अँड रेग्युलेशना प्रमाणे। दुसरे कॅन्डिडेट्स आसलेली बॉम्बेची रहेजा स्कूल हाजी असोसिएट प्रोफेसर, तांकां ही 2च कॅन्डिडेट आसलेले। तर काल हो सकाळी इंटरव्यू जालो आनी सांजचो रोखडोच तांचो रिजल्ट जालो। इंटरव्यूक जेन्ना सकाळी आपयल्ले तेन्ना तांच्यांनी आमकां ताच्या पयलीं मेल केल्लो की हे जे असो मेल आसलेलो सगळ्यो सर्टिफिकेट ज्यो आसा त्यो घेवन येवच्यो। ओरिजिनल जे सर्टिफिकेट्स, डिग्री, अवॉर्ड्स कितें आसा ते सगळे घेवन येवचे। त्या प्रमाणे म्हजे 2 फायल व्हडले फोल्डर ताच्या बद्दल आनीक आशिल्लो, हे हांव सगळे घेवन रेडी आसलेलो, पण इंटरव्यू भितर तांच्यांनी ते कांयच अलाव करूना। ताच्या बरोबर दुसरी कॅन्डिडेट जी महिला आसलेली तिणे कांयच येवं नाशिल्ली ती। हाजो अर्थ असो जाता की हे प्री प्लॅनिंग आनी प्री फिक्स अशें जातात। आतां सविस्तर हांव तुमकां सांगता हे कितें आसात ते। हो म्हजो बायोडेटा जातून हांवें तुमकां सांगलें डॉक्टरेट हा 18 पानांचो हो म्हाजो बायोडेटा। वेगवेगळ्या रिसर्च फील्ड, एज्युकेशन फील्ड आनी सगळ्या फिल्डांनी काम केल्लो। ताच्या उपरांत गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनान 2019 प्रिंसिपल पोस्टा खातीर हे पब्लिकेशन दिल्लें प्रिंसिपल पोस्टा खातीर। त्या प्रमाणे हांवें एप्लाय केलें। त्या वेळार जवळ जवळ 8 कॅन्डिडेट आशिल्ले, 8 कॅन्डिडेटांक भायर मारलें। ताच्याच बरोबर नंबर 1 हांव आशिल्लो। तातूंत तांच्यांनी कितें केलें, म्हाका भायर दवरपा खातीर नो रिक्वायर्ड एक्सपिरियन्स एज पर RRs म्हणून घातलें की म्हजे टिचींग एक्सपिरियन्स ते ना म्हणपाक लागले 10 वर्सांचो। तांच्यांनी म्हजो टिचींग एक्सपिरियन्स कॅल्क्युलेट करूच ना, 2 वर्सां ताच्या बरोबर आनीकूय जो बारीक मोठो आसा तो तांच्यांनी कॅल्क्युलेट केल्लो ना। ताच्याच बरोबर रिसर्च इंडस्ट्री जो म्हजो 14 वर्सां वयर आसा तो कॅल्क्युलेट केल्लो ना आनी अशा तरेन आमकां भायर दवरलें। एकाय कॅन्डिडेटाची इंटरव्यू हातून जाली ना, सगळ्यांक भायर मारलें। तर हाज्या उपरांत म्हजेर अन्याय जाल्ल्या कारणान हांवें हायकोर्टाक पेटिशन घातलें आनी त्या प्रमाण कोर्टाची जी ऑर्डर जाली ती म्हज्या फेवरान जाली। ही कोर्टाची ऑर्डर जी म्हज्या फेवरान जाली आनी तांच्यांनी सांगलें की म्हजे जे अदर डिटेल्स आसा ते सगळे कन्सिडर करचे। रिसर्च एक्सपिरियन्स, टिचींग एक्सपिरियन्स, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स, अवॉर्ड्स हाजी सगळी टॅली सगळी तांच्यांनी सांगलें की ह्या हितून ऑर्डरीन तुमी कन्सिडर करचें म्हणून। ताच्या उपरांत हे तेंचे एप्लिकेशन फॉर्मॅट, ही 2 पानी एप्लिकेशन फॉर्मॅट जे ऑनलायन भरले वयता, हातून तांच्यांनी अशें केल्लें आसा एप्लिकेशन फॉर्मॅट की जेन्ना एक्सपिरियन्स भरतात, एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आसूं किंवा एक्सपिरियन्स जो रिसर्च एक्सपिरियन्स आसूं, टिचींग एक्सपिरियन्स, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स भरतना तातून एकाच दिसा
जावं एकाच वर्सा जर 2 जाग्याचेर तुम्ही काम करतात जाल्यार तो भरपाक मेळना, तो क्लॅश जाता. तातूंत तुजो एक्सपिरियन्स डिटेलान भितर घालपाक मेळना. अशा तरेन तांच्यांनी सेट केला की ताका आनी चान्स दिवपाचो ना, अशा तरेन तांच्यांनी सेट करून दवरलेलो आसा. ताज्या उपरांत एप्रील 2020 परत पोस्ट काडलो, हातून पोस्ट काडलो प्रिन्सिपल पोस्ट एप्रिलान 2020. तेन्ना जेन्ना हांवें एप्लाय केलें तेन्ना तांच्यांनी पळय जाल्यार म्हजे फाटोफाट एक बायला मनीस आसा जी गोंयची न्ही तर बॉम्बेची हाडल्या. तातूंत दोन पोस्ट दोगूच जाण कॅन्डिडेट्स. ताज्या अनुसार तांच्यांनी इंटरव्यू हो कॉल केलो आनी इंटरव्यू खातीर म्हाका कॉल केलो. 12 तारखेक इंटरव्यूचे कॉल, म्हणजे काल ही सकाळी इंटरव्यू जाली 10 वरांचेर. ही इंटरव्यू जाली 10 वरांची. ती म्हजी पयलो नंबर सिरियल नंबर म्हजोच आसलेलो. भितर गेलो, ताज्या थंय भितर पॅनल जे बसलेले तातूंत जवळ जवळ 8 मेंबर आसलेले. तातूंत मुख्य म्हटल्यार तो गोवा पब्लीक सर्व्हीस कमिशनचे चेअरमॅन नोरोना बशिल्ले. तांच्यांनी ज्यो सुरवातीच्यो प्रिन्सिपला पोस्टाक कितें रिक्वायरमेंट आहा ते विचारले, ताजे हांवें व्यवस्थीत आन्सरां दिली. आतां पॅनल बसलेले तातूंत 2 कोंकणीचीवूय दादले मनीस आनी एक बायला मनीस बसलेली आसलेली. रिलॅक्सेशना खातीर आसूं येता बाकीच्या तांकांय हांवें रिप्लाय केल्ले आसा. पण नोरोना हो स्पेसिफिकली 10 वर्सां तुजे एक्सपिरियन्स आसा की ना हे म्हाका क्वेश्चनिंग केलें. हांवें म्हटलें म्हजे 10 वर्सां न्ही तर 2 वर्सां आनी ताज्या बरोबर बाकीची कांय जी बारीक बारीक जाग्यांचे एक्सपिरियन्स केल्लो आसा तो आसा. ताज्या बरोबर रिसर्च आनी इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हजो इनपूट जावपाक जाय तो 14 वर्साच्या वयर आसा. प्लस एवॉर्ड्स आनी सगळें आसा म्हटलें. तर हो सगळें म्हटलें जो एक्सपिरियन्स आसा तो कॅल्क्युलेट जावपाक जाय. तो म्हणटा ना तुजे 10च वर्सां, म्हणजे तो अशा तरेन लागलेलो की त्याच मुद्द्याक धरून आनी त्याच विशयाचेर तो धरतालो की 10 वर्सां एक्सपिरियन्स जाय. हांवें ताका सांगलें गोंयान 10 वर्सां कित्याक हांव 12 वर्सां सुद्दां घेवं शकता, पूण गोंयान गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट एक एकुलते आनी आपुरबायेची कॉलेज, तातूंत अजून पर्यंत म्हाका एकदांय चान्स दिवना तांच्यांनी. जितले फावटी एप्लाय केला तितले फावटी तांच्यांनी भायर दवरला. तांच्यांनी अशी टेबलां तयार केली त्या वेळार कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेजीस सुद्दां की PhDक 3 मार्क्स, मास्टर डिग्रीक 10 मार्क्स आनी B.Pharmacक 25 मार्क्स अशा तरेचे टेबलां सुद्दां करून तांच्यांनी दवरलेली आसा. तर अशा तरेचो अन्याय आमी कशे तरेन एका भायर दवरचो. ताज्याच बरोबर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातून इन सर्व्हीस प्रिन्सिपल महेश वेंगुर्लेकर इन सर्व्हीस हातून आसतना ताणें आपल्या चलयेक असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून घेतला. ताजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन नासलेले. पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर ताका 2 वर्सां घेतले आनी ताज्या नंतर ताका कन्फर्म करपा खातीर परत ताका भायर खंय तरी ओपन युनिव्हर्सिटीक गोंया बसोन ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें आनी आयज ताका जानेवारीन ताणें आपूण रिटायर जावच्या पयलीं कन्फर्म केल्लें आसा. ताज्याच बरोबर आयज हो GPSC जो नोरोना जो बसलेलो आसा तो निव्वळ सामकी ताणें टॅक्टीक केल्या, प्री प्लॅन प्री फिक्स. ताका कशे तरेन भायर उडोव येता हेवूय ताणें सामके प्लॅन दवरलेले आसलेले. काल सकाळी इंटरव्यू जाता आनी सांजचो रिजल्ट जाता. आयज पर्यंत सकाळी इंटरव्यू आनी सांजचो रिजल्ट केन्नाच असो जाल्लो ना आनी तो पुणी शुक्रारा असो दवरला की ताज्या नंतर शेनवार येता कांयच उलोवंक शकचो ना, कांय करूं शकचो ना. आतां जी भायली बायला मनशेक ह्या पोस्टार दिला प्रिन्सिपल पोस्ट, जो सिलेक्ट जालो, जो रिजल्ट हो आयलो, तिका 67 मार्क्स दिल्या. म्हजे मार्क्स कितें जाल्या, म्हजे मार्क्स कशे दिले हाजें कांयच ना. आतां तिका जी दिल्ली आसा तिजी रेजिडेंट ना 15 वर्सां गोंयकार न्हू, रिलॅक्सेशन ना कोंकणी आनी रिजल्ट दिताना तांच्यांनी हांगा बरयला रिलॅक्सेशन नासतना तुमी एका सिलेक्ट कशी केली कोंकणीची. आनी म्हाका जेन्ना भितर सरलो तेन्ना कोंकणीची विचारली, आमी सगळीं उत्तरां दिली, पण तिका तुमी विचारली आसलेली की ना. तर अशा तरेन हो गोंयच्या भुरग्याचेर सन ऑफ द सॉयल जाणेन डॉक्टरेट घेतल्या ह्या क्षेत्रांत फायन आर्टच्या क्षेत्रांत एकलोच गोंयकार ताका तांचे भायर दवरतात. म्हणजे अशेंच चलतलें काय. आनी हेका एक कोण तरी लॉबी तयार आसा फाटल्यान जी वर्कआउट करता. ही लॉबी की म्हाका भितर येवचो न्ही, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातूंत प्रिन्सिपल पोस्टार येवचो न्ही. कारण हांव जर आयलो जर इतल्या वर्सां जे 20 वर्सां जे कितें जाल्लें आसा ते सगळे भायर येतले आनी भायर दिश्टी पडटले. हांवें जेन्ना डॉक्टरेट करच्या आदीं जेन्ना हांव फुडें सरलोलो तेन्ना हांवें म्हटलेलें की गोंयान पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावपाक जाय. म्हज्या आदाराचेर ताणें महेश वेंगुर्लेकरान कितें केलें की आपणें प्रयत्न केलो लास्ट मोमेंटाक पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू करपा खातीर आनी आतां खंय तरी घेतला पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू जालां. पण कशें कॅन्टिनान थंय एक ल्हानशा रुमान 5 भुरग्यांक बसयला आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. जेन्ना कॉलेज जेन्ना म्हणटा
आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन जेन्ना म्हणटात ते इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या भुरग्यां खातीर आसपाक जाय. तर अशा तरेची खुबश्यो भितर भानगडी आसा आनी हेका कोलॅबोरेशन म्हटल्यार ते आतां म्हणूं येता की जीपीएससी कशा तरेन सपोर्ट करता, प्री प्लॅन प्री ऑर्गनायज करता आनी हो प्रिन्सिपल पोस्ट भायल्या खातीर दिवपा खातीर कशा तरी ताकद दिल्ली आसा, कशा तरेन प्लॅन केल्ले आसा हे उघड पूर्णतः जाल्ले आसा. गोंयच्या ह्या शिकिल्ल्या भुरग्याचेर हायर एज्युकेटेड जाल्ल्याचो हो निव्वळ अन्याय, निव्वळ इनजस्टीस. हांव हाजो धिक्कार करता. हांव ह्या प्रेसा फुडल्यान हाडपा खातीर आयज ही प्रेस घेतलेली आसा. तशेंच सरकाराक कळोनी हो कशा तरेचो हो जो अन्याय म्हजेर जाल्लो आसा. सरकार आयज जर अशें घडलें जाल्यार फाल्यां जे हायर एज्युकेशन भुरगे जातले, हायर एज्युकेशन शिकतले, तांकां जॉब मेळटले की ना काडून काडून तुमी भायल्यांकूच दितले. भायर वचात आनी पळयात आमच्या गोंयकारांक एकल्याक थंय जॉब मेळटा का पळयात. तर म्हाका थंय इंटरव्यूक ते म्हणपाक लागले की तुवें भायर कित्याक वचना, भायर जॉब कित्याक मेळना. हांवें म्हटलें भायर हांवें बेंगलोराक काम केलें 3.5 वर्सां, बॉम्बे काम केलें, ताज्या नंतर हांवें म्हटलें कलकत्ता काम केलें, पण ताज्या नंतर गोंयांत कित्याक गेलो डॉक्टरेट जावन. कारण भुरगीं जी आसा गोंयची तांकां म्हजी नॉलेज शेअर जावची, तांकां नॉलेज मेळचें, ताज्याच बरोबर म्हज्या सारकी तीव भुरगीं तयार जावची हें म्हजें मुख्य ध्येय आसलेलें. आनी हें म्हाका म्हणटा तूं भायर कित्याक वचना, तुवें भायर कित्याक घेवना. भायर गेलो जाल्यार पोस्ट म्हाज्या जाग्यार ज्या टायमार हांवें गेल्लो त्या टायमार पोस्ट नाशिल्ले तशे. हांवें ज्या पोस्टाक घेतले ते हांवें फायदो संदी घेतलेली आसा. पण गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान त्या मोमेंटाक ज्या टायमार असिस्टंट प्रोफेसर म्हणजे पोस्ट आयलो त्या टायमार प्री प्लॅन करून तांच्यांनी म्हाका भायर दवरलो आसा. हो प्री प्लॅन आनी प्री फिक्स अशा तरेचो अन्याय म्हजेर घडलेलो आसा. हांव आवाज आज उठयता कारण फुडें गोंयच्या शिक्षीत हायर एज्युकेटेड भुरग्याचेर आनी अन्याय घडचो न्हू आनी घडून येवचो न्हू. ताजेर खातीर सरकारान हाजेर दखल दिवची आनी ताज्याच बरोबर हाजे एक्शन जावची, सरकारा तर्फे एक्शन जावची आनी नोरोन्ना स्पेशली जो भानगडीच्या भानगडी करतात थंय आनी ह्यो लिपोवन बिपोवन चल्लेल्यो आसा त्या क्षेत्रांत म्हजेरच न्हू अशें जायते जाणांचे जाल्ले आसा. आयज हो आवाज उठयता हांव सगळे गोंयकार, गोंयचे जे यंग जनरेशन आसा तांचेर असो अन्याय जाल्लो आसा. तांचेर मागता की तांच्यांनी भायर येयात, ताजेर आवाज उठयात. नाल्यार कितें जातलें हें ताजें चडलां बसला पळय त्या खुर्चेर तो तेजे अशेंच चलत रावतले आनी गोंयच्या भुरग्यांक हायर एज्युकेशन, हायर पोस्ट गव्हर्मेंटचे डिपार्टमेंटचे मेळपाचे अजिबात ना. विसरात तुमी, विसरात. कोर्टान वयतलो, कोर्टान हांव आतां ह्या जे म्हाजी कोर्टाची ऑर्डर म्हाज्या ऑलरेडी जाल्ली, खबरान म्हाजी जाल्ली, जी म्हाजी कन्सिडर करचें म्हणून एक्सपिरियन्स. आतां फुडलो म्हाजो प्रोसेस म्हटल्यार कोर्टान हांव वयतलो, हाज्या एका घालतलो हांव कोर्टाक, हायकोर्टाक. ताज्याच बरोबर गरज पडली धरणे आंदोलन जीपीएससीच्या फुडल्यान बसपाक सुरवात करतलो. तांच्यांनी रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी म्हटला, ती कोंकणीच नको उलोवपाक आनी तांच्यांनी ताका रिलॅक्सेशन हांगा अप्रुवलाक दवरला. हो अप्रुवलाक दवरला खंयच्या प्रमाणे रिक्रुटमेंट रुल्सान म्हटलेलें आसा की तिका जर कोंकणी येना जाल्यार अप्रुवलाक दवरचें म्हणून. कशें दवरलें तुमी तिका? वन मोर थिंग इज दॅट एका सायडीच्यान तुमी फ्रिडम फायटराच्या हेका लागून तुमी झगडटा, तुमी गव्हर्मेंटाक मेळ्ळ्या, गव्हर्मेंटान तुमकां आश्वासन दिलें. एट द सेम टायम इनजस्टीस हॅज बीन डन टू यू योरसेल्फ. येस, हांव एक फ्रिडम फायटराचो भुरगो, हांव त्यांच्या खातीर झगडटा, म्हज्या खातीरूय झगडटा. पण आयज अशी जाला हांव हांगा जनरल कॅटेगरी घालतलो. फ्रिडम फायटर सोड, फ्रिडम फायटराची बसता हांव, जनरल कॅटेगरीकूय बसता हांव, ओबीसीकूय बसता, हे सगळे आसा. पण हांव म्हणटा म्हज्या एज्युकेशना प्रमाणे मेरिटा प्रमाणे दिवन दाखया तुमी. फॉरगेट अबाउट द रिजर्वेशन. मे बी सरकार त्या खातीर कितें तरी विचार करपाक जाय तांच्यांनी. जावं थंय प्लॅनिंग चल्ला, प्री प्लॅन चल्ला, हेकाच दवरया भायर, हेकाच भायर उडया. कारण हांव गेलो जाल्यार थंय भायर सरतले सगळे तांचे भितरले कितें आसा. एके सायडीन तुमकां गव्हर्मेंट आश्वासन दिता जॉब दितालो 23 कोणूय जावं तुमी आसात हांव नाका. सो हे जॉब तुमकां मेळटा फ्रिडम फायटराक तुमी भुरग्यांक मेळटलो न्हू. फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक म्हटल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय आसलेलें. ह्या जॉबाचे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आशिल्लें. आनी वेन आय एम इन मेरिटाचेर आसा तेन्ना त्यांनी फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय आसलें, सरकारान डायरेक्ट जॉब दिवपाक. आनी अशा परिस्थितीन तुमी त्या बायला मनशेक भायरच्यान हाडटा, इम्पोर्ट करता आनी थंय सारकी तिका बसयता. कारण कित्याक दोनूच कॅन्डिडेट गोंयकार एक भायलो, तिचें नांव प्राजक्ता पर्वतीकर. आता ऑप्शन कितें उरला तुज्या फुड्यान? म्हज्या फुडल्यान ऑप्शन म्हणटा ते आतां कोर्टा कडेन झगडोवपाचें आनी दुसरें म्हणटा ते हांव जे आंदोलन जशें भुरग्यां खातीर केलें तशें म्हज्या खातीर स्वता झगडटलो. थंय जीपीएससीच्या फुडल्यान बसोन रावतलो धरणेन. जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत सोडटलो. कारण हांव तर आयज झगडलो, फाल्यां भुरग्याचेर जर अन्याय जाला तेवूय उठोन येतले. म्हजें तेवूय आसा की म्हज्या सारके भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता
जे यंग आसा, जे एज्युकेटेड आसा, ते क्वॉलिफायड आसा त्या पोस्टा खातीर तांकां भायर उडिल्ले आसा. आनी एक गजाल, हांची जी CBRT एग्जाम केल्ली वयता तिवूय प्री प्लॅन आसता. कशी सांगतात तुमकां, सब्जेक्ट जेन्ना आसता 100 मार्क्साचो, सब्जेक्ट 100 मार्क्साचो, आउट ऑफ 100 75% क्वेश्चन जे आसा विथ रिलेटेड टू सब्जेक्ट आसपाक जाय आसलेले. ते सब्जेक्ट आसना, 25% ओनली जनरल नॉलेज, 75 तांकां जाय तशें हे करतात. एक्चुअली 50-50 जावंक शकना. 75 रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 25 जनरल अशें आसपाक जाय. हातून तेवूय प्लॅन केल्लो आसा भुरग्यांक कशें भायर उडोवपाचें. हो प्लॅन तेंच्यांनी CBRT एग्जाम केल्लो आसा. आनी CBRT एग्जाम कोणाक आसची आनी कित्याक आसची हे डिमार्केशन ना. आनी एक गजाल आसा GPSCचे मार्किंग सिस्टम आतां 67 दिले हेका. कशें दिले, खंयच्या बेजिसाचेर दिले हे क्लियर कट ना. तांच्यांनी एक जनरल इन्स्ट्रक्शन GPSCचेर डावनलोड केल्ले आसा, लायिल्ले आसा, तेजे अपलोड केल्ले आसा. तितून मार्क्साचे ग्रेडिंग पॉयंट दाखयला. पण ग्रेडिंग पॉयंट कशें करतात तुमी. UGC जेन्ना युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन जेन्ना एक एडवर्टायजमेंट करता पोस्टा खातीर, तेन्ना ते कितें करतात, जशें तो एडवर्टायजमेंट आयलो ताजे सगळी सर्टिफिकेट्स डिटेल घेतात. डेडलायन सोंपली, ताजे एज्युकेशन, ताजे रिसर्च, ताजो एवॉर्ड्स हेच्या प्रमाणे सगळी मार्क्साची टॅली जाता. हे आउट ऑफ 100 आसता. इंटरव्यूच्या टायमार परत थंय जे बसलेले आसता इंटरव्यू घेवपाक तेवूय बसलेले आसता. आनी हे 100 मार्क्स कितले मेळ्ळा ते थंय परत दवरले वयता. आतां हे मार्क्स आनी ते मार्क्स एड जावन तो रिजल्ट जाता. हांचे तशें ना. हे 67 कशे मार्क्स मेळ्ळे पळय हे तांकांच खबर. तांचे कडेन डिटेल सुद्दां मार्क्साचे मेळचे ना तुमकां. हय, आयज इंटरव्यू एकूच जातात. हे प्रिन्सिपल पोस्टाक गॅझेटेड ए ऑफिसर असल्या कारणान त्यांच्या मते प्रमाणे एकूच इंटरव्यू जाता. लागता. रेसिडेंट 15 वर्साचो जायच जाय. तिचे कडेन ना. ताज्या नंतर रिलॅक्सेशन कोंकणी ना. रिसर्च आनी तांच्यांनी हेवूय सेपरेट केल्ले ना. आमी तुमकां ती प्रत दिल्ली आसा. रिसर्च, इंडस्ट्री आनी टिचींग ह्या प्रत्येक क्षेत्रांतलो एक्सपिरियन्स वेगळो वेगळो करपाक. सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न फेमिनीचे काँग्रेस पार्टीकडे रिलेशन ते तुमकां हांगा कळना. म्हाका हांव नको, हांव हरशी खंयच्याच पार्टीक ना. हांव स्वता खंयच्याच पार्टीक ना. जसो म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर सगळ्या खातीर झगडटालो तशें हांव सगळ्या खातीर झगडटा. पण आयज म्हजेर प्रश्न येयला, हांव म्हज्या हक्का खातीर झगडटा. कारण हांव जर आयज झगडटा जाल्यार फाल्यां जे भुरगे आसा, जे अन्याय म्हाजेर जर अन्याय जाला तेवूय भुरगे फाल्यां उठ्ठले आनी तांकांय न्याय मेळटलो हे म्हाका दिसता. म्हणून हांव झगडोवपाक आयला. थँक्यू.